जो कौल आसा थोड्याच वेळा भितर निर्णय येतलो आणि भारतीय जनता पार्टीचे साऊथ गोवाच्या नॉर्थ गोवाच्या दोन्ही सिटां निवडून येतले. साऊथ गोवाचे नरेंद्र सावयकर जवळ जवळ 30,000 मतांनी लीड आसतलो. शिरोडेचे सुभाष शिरोडकर जवळ जवळ 3,500 मतांनी लीड आसतलो. नॉर्थ आमचो भाऊ येतलो जवळ जवळ 70,000 मतांनी लीड आसतलो. लोक आज घरा कडेन टॅलिकास्ट इतले फास्ट आसा, लोकांक घरा कडेन न्यूज मेळटा. लोक रावले आसा पिसफूल जावन अशें लोकांचे विचार आसा. आज लोकांचे विचार चेंज जाल्ले आसा तेन्ना लोक घरा कडेन रावन रिजल्ट पळयतले. मतदारसंघात शिरोडा, मांद्रे, म्हापसा, पणजी आमचे भारतीय जनता पार्टीचे 4 कॅन्डिडेट 100% निवडून येतले. सो एमजीपीचे कॅन्डिडेट शुअर आसा की ताची कोण आसली दीपक देवळकर ते दिसता म्हणटा की प्रत्येक पक्षाक आपलो कॅन्डिडेट निवडून येयले हे दिसता. त्याच प्रमाणे वेंचणुकी वता. पूण भारतीय जनता पार्टीचे फाटले 2012 साकून काम जे मनोहर भाईन ते विचार फुडें दवरल्या ती भारतीय जनता पार्टी फुडें व्हरतले. एक म्हटल्यार भारतीय जनता पार्टीचे प्रत्येक जो आमदार आसा खंयच्याच आमदाराचेर खंयचे एक सुद्दां केस अशी पुलीस स्टेशनार जावं बाकीच्या समाजात जावं अशें ना. आनी शुद्ध म्हणजे एक बरे विचाराचे बरे नेतृत्वाचे आमदार आसा. त्या प्रमाणे जनताय सुद्दां भारतीय जनता पार्टीची गोंयांत आनी गोंयकार जे आसा गोंयकारपण जे आसा ते भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसा. फकत आज निर्णय जो येतलो आनी जनतेचो विचार जनतेचो कौल जो आसा तो आमकां मान्य आसा. सेंट्रलचा रिझल्ट आज आसा. सेंट्रलच्या हय नरेंद्र भाई मोदी माननीय प्रायम मिनिस्टर आणि आमचे फुडलेय प्रायम मिनिस्टर त्यांच्या नेतृत्वा सकयल आयज भारत देशाच्या जनतेक तेंचेर विश्वास आसा. आणि एक्झिट पोलान जो रिजल्ट दिल्लो आसा पयलींच त्या प्रमाणे म्हाका तरी डेफिनेटली दिसता तेंचे फाटले 5 वर्सांचे काम पळयत जाल्यार तांकां जवळ जवळ हो जो आंकडो आसा जो 300च्या वयर क्रॉस जातलो.